मोगाचनो हांव रिकिता पायस बज्जोडी कार्मेल किरण मिडियाच्या सर्व वीक्षकांक म्हजे प्रणाम. पवित्र पुस्तकाविशीं आसा करच्या तुमचे सवाल आमची जाप ह्या अंकड्याक सर्वांक मोगाचो स्वागत. वांजेलांत थोड्या जाग्यांनी जेसूक भाव भयणी आसली म्हणले उल्लेख आसा. पूण निसावनी मोरयेक दुसरी भुरगीं आसलीं जेसूक भाव भयणी आसलीं म्हणले सवाल जायत्यांनी विचारले आसा. तर आतां ह्या सवालाक जाप आयकूंक आमी तयार जावया. मोरयेक दुसरी भुरगीं आसलीं ह्या जेजूक दुसरे भाव भयणी आसलीं हें एक सवाल आमकां उपजाता. हें जोगतें सवाल जावन आसा. साबार प्रोटेस्टंट आमकां सांगतात की मोरी आमकावर न्हय, कित्याक तिका दुसरी भुरगीं आसलीं. त्या देखून जेजूकी भाव आनी भयणी आसलीं. आमी एक माथेवाच्या ग्रंथांत वांचलांत एक ल्हान गडीत वाचया. तो वेळ आमकां कळीत जाता कसलो अपवाद प्रोटेस्टंट कातोलिका वयर ते मांडटात म्हणून. आमी माथेवाच्या वांचलांत वाचता अवस्वर 13. जेसू नजरेताक आयलो. तो थंय तांच्या सिनागोगांत ताणें दिल्ली शिकोवन आयकून विस्मीत जाल्लो लोक म्हणटालो, खंय तावन हाका ही जानवाय आनी असर्यां कडची पदवी. हो संवसार सुतारचो पूत न्हय. मोरी म्हणटात ती हाची आवय न्हय. आनी जाकोब, जुजे, सिमांव आनी जूद हाचे भाव न्हय. हाच्यो भयणी सक्कड आमचे मदें आसात न्हय. तर हाका हें सक्कड खंयचें आयलें? अशें ताका तांणी नाकारलो. देखून जेजून ताका सांगलें, प्रवाद्यांक खंय जाल्यार सतमान सुकाना. आपल्या मायगांवांत आनी काशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां भावार्थ नातलो. देखून तांचे मदें ताणें चड असर्यां केली ना. आमी पळयलें जेजूक भाव आसात. जाकोब, जुजे, सिमांव, जूद हे ताचे भाव न्हय, ताची भयणी न्हय. तशें आसतना मोरी आमकावर कशें? हें एक सवाल उपजोवचें जगतें जावन आसा. तशेंच आनी एक गडीत आसा. जेजूचे आवय, ताचे भाव भयणी ताका मेळोंक आयिल्लीं आनी जेजू सांगता, म्हजी आवय कोण? म्हजे भाव कोण? जीं कोण देवाचें उतर आयकतात आनी पाळतात तींच जावन आसा म्हजी आवय आनी म्हजे भाव आनी भयणी म्हणून. अशें आसतना सर जेजूक भाव भयणी आसली गी आनी मोरी आमकावर गी. आमी पळय जाय आमच्या संप्रदाया प्रमाणे आमकां रक्त संबंधी भाव आसात, ते खाश भाव. पूण आमकां दुसरे कजिन्स आसात. आनी तशेंच आमी साबारांक भाव भयणी म्हणून आपयता. पूण जुदेवांच्या संप्रदाया प्रमाणे आमकां ग्रीक भाशेंत आसचो एक शब्द जावन आसा. फकत ताका अर्थ भाव म्हणून. आदेल्फोस म्हळ्यार भाव, आदेल्फे म्हळ्यार भयण. आनी हो शब्द हाका साबार अर्थ आसात. कित्याक म्हळ्यार पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी पळयता अब्राहम लोताक ताचो भाव म्हणटा. पूण लोत जावन आसा ताच्या
आब्रामाच्या भावाचो पूत पळया, पूण जाल्यार ताका तो भाव म्हणटा. तशेंच ग्रीक भाशेन हांवें सांगलें आदेल्फोस म्हळ्यार शब्दाक विविध अर्थ आसात. आदेल्फोस जावं पुरो रक्त संबंधी भाव. ह्या काजिन्स जे आमी काजिन्स म्हणटा म्हज्या आकयचो पूत जावं पुरो या म्हज्या बापूचो पूत, मामाचो मामयेचो पूत, अशें ते पुरा भावच. तिसऱ्यान भाव म्हळ्यार जीं कोण शेजारां आसात तांकांय भाव म्हणून आपयतात. आनी जेजूच्या शिसांकी आमकां कळीत आसा की तांकांय जेजू भाव म्हूण आपयता. अशें हो शब्द विविध रितींनी वापरला. तर मोरयेक भुरगीं आसलीं गी ना, कित्याक जाकोब या जुजे आमी जेजू कुडसार उमकळटा आसतना थंय थोड्यो स्त्री आसल्यो. आनी मातेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 27 थंय आमी वाचता, थंय मोरी आवय जावन आसा जाकोब आनी जुजेची आवय. आनी हीच आवय हिका म्हळ्यार क्लेयोपाची क्लेयोपाची मोरी म्हणून आपयतात. आनी ही क्लेयोपाची आवय मार्काच्या वांजेलांत जाल्यार जुआंवच्या वांजेलांत हिका मोरी म्हणजे जेजूच्या माताची भयण म्हणटात. त्या देखून पळया, आतां मोरी म्हणलें नांव आसा तें जेजूचें नांव न्ही, ह्या जेजूच्या आवयचें नांव न्ही, पूण जेजूच्या आवयच्या भयणीचें नांव मोरी आनी ती क्लेयोपाची, म्हणजे क्लेयोपा तिचो घोव जावंक पुरो. अशें आसतना कितें जातात, जाकोब आनी जुजे काजिन्स जातात, जेजूचे काजिन्स जातात. त्या देखून मोरयेक दुसरी भुरगीं आसलीं म्हणून आमी सांगूंक जायना, कित्याक मोरी जेजूक प्रसूत जावच्या पयलें गाब्रिएल बडवो येता आसतना सांगता आसतना तूं गर्भेस जातली, पवित्र आत्म्यान गर्भेस जातली म्हणटा आसतना हें कशें जावचें, हांव आजुनी आमकुवार म्हणून तिणें सांगलीं उतरां आसात. तर जेजूक तिणें जल्म दिल्ल्या उपरांत तिका भुरगीं जाल्यांत गी आमकां वांजेलांत खंयच वाचूंक मेळना. आनी एक आमकां कळीत जाता की जुआंवच्या वांजेलांत जेजू कुडसार उमकळटा आसतना ताच्या आवयकच तो ताच्या मोगाच्या शिसाक तो दिता. जेजू सांगता, स्त्रिये आपले तुजो पूत, आनी ताच्या मोगाच्या शिसाक तो म्हणटा आपले तुजी आवय. त्या घडये त्या शिसान तिका ताच्या घरा व्हेलो. अशें आसतना जरी तर जेजूक दुसरे भाव भयणी आसली जाल्यार खंडीत जावन मोरयेक जेजूच्या आवयक जेजूच्या मोगाच्या शिसाच्या घरा वचूंक सोडून येतले ते, कित्याक ते आसता आसतना ताच्या आवयन कशें ह्या शिसाकर येचें तें एक सवाल उपजाता. आनी थंय आमकां कळीत जाता की खंडीत जावन जेजूक दुसरे भाव भयणी नातिल्लीं आनी तशेंच मोरयेक दुसरीं भुरगीं नातिल्लीं. तितलें मात न्ही, आमकां इगर्ज माता दोतोरनींत सांगतात, इगर्ज मातेच्या शिकोवण्यांत आमी वाचता, तुमकां वाचून सांगता उतरां. Catechism of the Catholic Church, number 500 and 501, 501. हे शिकोवणे विरोध थोडे नव्या सोल्ल्यांत जेजूचे भाव आनी भयणी म्हणलो उद्गार आसा म्हूण सांगतात. हाका पवित्र सभा मोरयेक दुसरी भुरगीं आसली म्हूण समजना बागार जाकोब आनी जुजे जेजूचे भाव हे आनी एका मोरयेचे पूत. हांवें तुमकां येदोळ सांगलें, ही मोरी जेजूच्या शिसा मदली एकली म्हूण समजता. भाग्यवंत मातेव हिका दुसरी मोरी म्हणून उलो करता,
पोरण्या सोल्याच्या उतरा प्रकार लागशिल्ल्या संबंधाक भाव भयणी म्हणचे आसले. आनी उपरांत जेजू मोरयेचो एकलोच पूत, तो सगळ्या मनशा कुळाक सोडवून दिवंक आयिल्लो. हाका लागून मोरयेचे आत्मीक आवयपण सगळ्या मनशा कुळाक विस्तारता. तिचे जल्माक हाडिल्ल्या पुता मुखांत्र देवान सडवण लाभयल्या प्रथम जनिता बरी केलें आनी सर बावार्थ्यांक जीव दिवचे खातीर आवय सारक्या मोगान ती सहकार दिता. ह्या देखून आमी कथोलिकां आमकां इगर्ज माता शिकयता की मोरी सदांच आमकारी आनी जेजू तिचो एकलोच पूत. ताच्या भायर मोरयेक दुसरी भुरगीं नात आनी जेजूक रक्त संबंधी भाव आनी भयणी नात. आमी सगळीं जेजूची भाव आनी भयणी, जीं कोण देवाचे उतर आयकतात आनी ताचे परी चलतात या पाळतात. तीन सावन आसा जेजू म्हणटा, म्हजी आवय, म्हजे भाव आनी म्हजी भयणी.